असोसिएशन हांच्या वतीन आयोजीत केल्ल्या ह्या आयच्या कार्यक्रमाक व्यासपीठाचेर आसात आमचे सांखळी रवींद्र भवनचे वायस चेअरमॅन ज्याने इनिशिएटिव्ह घेतले मिस्टर दत्ताराम चिमुलकर, ज्यांचे भाशण आयकून तुम्ही सगळे मंत्रमुग्ध जाले, बाब अंकूर काणकोणकर आणि व्यासपीठाचेर आशिल्ले वेरियस बॉडीजचे हेड्स म्हणजे आमचो PCA आसा, CE इलेक्ट्रिसिटी आसा, आंगले आहा, EDC आनी बाकी सगळे जाण डायरेक्ट म्हाका जेन्ना भाशण दिताले हांवें त्या खातीर सांगलें की म्हज्या समोर आसलेले सगळे इंजिनियर्स आसात, त्या खातीर हांचो एक्सपिरियन्स तुमी आयकप हें चड गरजेचें आसा. बाय प्रोफेशन आय एम डॉक्टर. फाटल्या दिसांनी डॉक्टर्स डे जालो, त्या निमित्तान आमी सगळे सांखळेंतल्या डॉक्टर्सांक एके कडेन आपयले आनी एप्रॉक्सिमेटली 110 डॉक्टर्स हे एका प्लॅटफॉर्माचेर पयले फावटी एके कडेन आयले. ऑल MBBS, MD, MS, BMS, BHMS इन्क्लुडींग वेटरनरी हे सगळे डॉक्टर्स एके कडेन आयले, एका प्लॅटफॉर्माचेर आयले. दे हॅव शेअर देअर आयडियाज, आमी कितें करूं शकता. इट इज आत्तां जे आमी एके कडेन आयल्या सांखळे इंजिनियर्स असोसिएशन बाब मांगेलिशान उलयता आसतना सांगलें इट इज अ ओशन फॉर द जॉब एंड वेरियस ऑपॉर्च्युनिटीज. येस, ऑफकोर्स इट इज अ ओशन आमी म्हणटा तशें. प्रत्येक जाणांनी वेगवेगळ्यो आयडियाज शेअर केल्यो. बट आत्तां आमी जे एके कडेन आयल्या टू गिव द ऑपॉर्च्युनिटी वेरियस ऑपॉर्च्युनिटीज ह्या वेगवेगळ्या यंग भुरग्यांक, यंग टॅलंट जो आमच्या मदीं आसा तो फुडें हाडपा खातीर. आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार सांखळे हे गोंयांतलें सगळ्यांत ल्हान शहर आनी तें ल्हान शहर आनी मास्टर प्लॅनिंग पणजेच्या उपरांत सगळ्यांत पयलो मास्टर प्लॅनिंग कोणाचो जालो पणजे उपरांत जाल्यार तो सांखळे शहराचो जालो. आनी म्हाका प्रावड फील जाता एज अ MLA ऑफ द सांखळे आनी चीफ मिनिस्टर म्हणून हांव फक्त तो मास्टर प्लॅनिंग जावंक ना, ताचें इम्प्लिमेंटेशन आतां सुरू जालें. इट इज ऑलमोस्ट म्हणटा तशें 70-80% इम्प्लिमेंटेशन आमी कंप्लीट करपाक शकले. मागीर ते सांखळेंत KG to PG एड्युकेशन तुमी पळयशात जाल्यार इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज आमी सांखळेंत दिवपाक शकले. म्हणजे त्या रवींद्र भवनात आमी बसले, इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटोरियम. बऱ्या बऱ्या ठिकाणी असले ऑडिटोरियम ना, म्हणजे इन्क्लुडींग द स्विमींग पूल आनी इंडोर स्टेडियम्स वी हॅव. बेस्ट बस स्टँड आमी दिवपाक शकले. त्याच बरोबर म्हणजे इंडोर स्टेडियमान आमच्या टेबल टेनीस आसतले, बॅडमिंटन आसतले, जिम्स इक्विपमेंट आसतले, एवरीथींग विथ अ स्विमींग पूल म्हणटा तशें हे सगळें सांखळे आनी परिसरांतल्या सगळ्या लोकां खातीर हेज्यो व्हडल्यो फॅसिलिटीज आमी एवेलेबल करून दिल्यो. ताज्या भायर इन्क्लुडींग 4 प्रोफेशनल कॉलेजीस वीच इज इन फिजिओथेरपी कॉलेज, नॅचरोपॅथी एंड योगीक सायन्स कॉलेज, फार्मसी कॉलेज एंड नाव द नर्सिंग कॉलेज हें एड्युकेशन आमी हांगा सुरवात करपाक शकले. हाज्या व्यतिरिक्त आमी स्किलिंग इन्स्टिट्यूशन जे आमी सांखळेंत एस्टाब्लीश करपाक शकले वीच इज इन जिस्ट. ताज्या भायर साई पॅरामेडिकल इन्स्टिट्यूट, मोर दॅन 6 to 7 डिफरंट टायप्स ऑफ स्किल्स, पॅरामेडिकल, एक्सरे टेक्निशियन, ऑप्थॅल्मिक टेक्निशियन, डायलिसीस एंड सो ऑन म्हणटा तशें वेरियस इन्स्टिट्यूट सांखळेंत तशें पळोवंक वचत जाल्यार आज म्हाका दिसता मोर दॅन 3000 to 4000 स्टुडंट्स आज सांखळेंत म्हणजे ऑल ओवर फ्रॉम द पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत भुरग्यां सांखळेंत शिकपा खातीर येता. वीच इज अ प्रावड मुवमेंट फॉर मी. म्हणजे ह्या सगळ्या डेवलपमेंटांत म्हजो सिंहाचो वांटो आसा, हांव सातत्यान. बट त्याच बरोबर बाकी सगळ्यांचो म्हजे बरोबर काम करता त्या सगळ्यांचोय आसा. हांवें एकाच खातीर सांगलें की बरेचशे फावटी सांखळे कितें हें कोणा कडेन कळना. हाल्लीच आमी सांखळेंतलो फोर्ट एक रिनोवेट केलो. सांखळेंत फोर्ट कोणाक खंय आहा हो कोणाक खबरूय नाशिल्लो. बट वीथ माय आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट वी हॅव रिनोवेटेड आनी रिनोवेट केल्या उपरांत हाल्ली बाब राजेंद्र केरकरान त्या फोर्टाची हिस्ट्री म्हणजे हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स ताका आमी दिवपाक शकले. पळोवपाक तुमकां हांगा रवींद्र भवन दिसता, पण ह्या रवींद्र भवनांतल्यान म्हणजे म्युजीक, आर्ट आनी बाकीचे सगळे फ्रॉम द म्हणजे 2 वर्साच्या भुरग्या पासून ते जाणटेल्या 70 वर्साच्या पर्यंत ताका म्युजीक शिकतलो जरी आसत जाल्यार ताका म्युजीक शिकपाची फॅसिलिटीज म्हणजे रवींद्र भवनचे स्वताचे गिटार आसतलो, सितार आसतलो, हे सगळें. ताज्या भायर कला अकादमीचो सेंटर, ताज्या भायर आमचे बाल भवनचें सेंटर आनी रिसेंटली वीथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया वी हॅव स्टार्टेड वीथ द इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर्स. हे आमी सांखळेंतल्यान सुरवात केलां. म्हणजे इतक्या बऱ्या पद्दतीच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ह्यो आमी हांगासर एवेलेबल करून दिता. टायम टू टायम मॅडम जेनिफरान म्हटल्या त्या प्रमाणे ह्या ऑडिटोरियमाचो उपयोग 365 दिसां पैकी 300 दीस जे आसा पळय न्ही हो ऑडिटोरियम यूज जाता म्हणपाक कांय हरकत ना. ऑलमोस्ट फ्री केन्नाच नासता, कितें ना कितें तरी. इट इज नॉट फ्री ऑल्सो, म्हणजे लोक पेड करूनय तेजो बरो उपयोग करता. नेबरींग स्कूल्स, इन्स्टिट्यूशन्स किंवा सोशल कार्यक्रम्स म्हणजे जशें आमी पळयता की
वीर सावरकराचेर टॉक आसूनी किंवा मागीर तो इनोवेटीव टॉक फॉर द स्टुडंट्स आसूनी तांकां दिवपा खातीर अशाय पद्दतीचो ह्या बरो उपयोग ह्या ऑडिटोरियमाचो खूब मोठ्या प्रमाणांत आनी बऱ्या पद्दतीन आमी सातत्यात करता. नव्यान सांखळी तशी पळोवंक वता जाल्यार वायब्रंट म्हणजे आमी पळयता की सांखळीत आमच्या रोटरी क्लब आसतलो, लायन्स क्लब आसतलो, परत तुजो JC क्लब आसतलो, सम्राट क्लब आसतलो, तितके एक्टीव लोक म्हणजे सांखळींतल्यान आसा. दे आर ऑल्सो डुईंग द वेरियस एक्टिविटीज फॉर द यूथ यंग हांच्याय खातीर जे आसा पळय न्ही त्योय खूब काम करता. आयच्या एका एसोसिएशनाक घेवपाक आमचो तसो राहुल परब हांणी खूब व्हडलो इनिशिएटिव्स घेतला. बिकॉज ऑफ हीम ओन्ली आज इतके तो आनी तेजी पुरो एन्टायर कोर टीम म्हणजे ही एकी कडेन येवपाक शकली आनी त्यांनी सगळे म्हणजे पयले फावटी आमचो प्रसाद पांगम हे ते सगळे जाण ह्या एक्टिविटीज इनवॉल्व जाले. अदरवायज दे यूज टू बिजी वीथ देर बिजनेस आनी देर इट इज ओन. म्हणजे प्रसाद पांगम आमचो तसो सायकलिस्ट, तो सायकल खूब चलयता. ओके, बट तेणी आमी तेकाय बी अशें म्हणजे तेकाय पॅशन क्रिएट जालें, हय अरे आमी कितें तरी नवीन यंग जनरेशना खातीर करूं शकता. पयली गजाल म्हणजे मांगेरीच्यान उलयता आसतना एक विशय उलयलो की हय 450 सीट वॅकंट उरप म्हणजे वीच इज अ लॉस फॉर द गव्हर्मेंट. 450 इंजिनियरींग सीट हे वॅकंट उरता म्हणजे 50% लॉस फॉर द गव्हर्मेंट. आमी जे म्हणटा की बरेचशे फावटी आमी तेजो इम्पॉर्टन्स म्हणजे हांव सातत्यात म्हणटा की आपूण जो बिझनेस करता तो दुसऱ्याकूय सांगचो की हय देर इज अ ऑपॉर्च्युनिटी इन दीस बिझनेस. हांवें पयलीं सांगलें हांव दुधकारांक पयशे दिता नाल्यार दुधकार सांगता दुधकाराचो धंदोच करूं नाका म्हणून सांगता. खूब जाण आहा हांव सांगता उलट करपाक जाय म्हणून. तशें इंजिनियरांनी खूब जाणांक इंजिनियर जावं नाका न्ही, इंजिनियर जावपाची गरज आसा. दे आर द नेशन बिल्डर्स, दे आर द प्रॉब्लेम सॉल्वर्स. आनी इंजिनियरींग ही पॅशनेट रित्या आमी जर प्रॉपर आनी बऱ्या पद्दतीन गायड केलें जाल्यार रुरल भागांतले भुरगे म्हणजे थोड्या जाणांक दिसता इंजिनियरींग शिकप म्हणजे खूब पयशे लागता बीन काय कितें म्हणून. गोंयान इंजिनियरींग शिकपाक पयशे लागना, हार्डली एनी पयशे लागतले. वी हॅव गिवन द आमी नवीन स्कीम जी लॉन्च केल्या भितर 75% फीज आमीच भरता, सरकारूच भरता, इन्क्लुडींग इन द प्रायवेट कॉलेज म्हणजे रायेश्वर कॉलेज ऑफ द इंजिनियरींग किंवा तुजी डॉन बॉस्को कॉलेजीस GECतल्यान हातूंतले तर भरतात. वी हॅविंग दॅट CM स्कॉलरशीप ॲप आनी हे ते. हो हांवें विशय इतक्याच खातीर सांगलो की आमी आनीक भुरग्यांक इंजिनियरींग प्रमोट करप गरजेचें आसता. गोन दोज आर द दीस म्हणटा तशें BSc BCom BA जावन कितले आनीक जातले, कितले जाण परत बेकारूच उरतले. पण ॲटलिस्ट म्हणजे ताका पॅशन आसा, आवड आसा, जो इंजिनियरींग जाता तो प्रॉब्लेम सॉल्वर म्हटला हांवें आनी नॅशन बिल्डर ह्या दोन कामांनी तो खूब बऱ्या पद्दतीन काम करूं शकता. तुमी जर पळयशात वेरियस कामां गोंयांत आसा म्हणजे गोंयांत जितक्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसा पळय न्ही तितक्यो ऑपॉर्च्युनिटीज बाकीच्या खंय राज्यांत मेळच्यो ना. हे हांव कित्याक सांगता म्हणजे व्हडल्या राज्यांनी तांकां ऑपॉर्च्युनिटी तेंच्या डिस्ट्रिक्टांत मेळना, बट आमच्या गांवांतल्या भुरग्याक सुद्दां दे आर गेटींग द ऑपॉर्च्युनिटीज एट द स्टेट लेवल. कारण ही कॅन ट्रॅवल फ्रॉम द अंकूर कॅन ट्रॅवल फ्रॉम द काणकोण टू द मडगांव किंवा काणकोण टू द पणजी इजिली. म्हणून ताका स्टेटींत कितें ऑपॉर्च्युनिटीज आसा पळय न्ही एवेलेबल आसा त्यो ताका कळपाक शकता, त्यो मेळपाक शकता आनी ह्या पद्दतीन तो लोकांक दिवपाक शकता. म्हणून म्हाका दिसता की आमी अशा पद्दतीच्यो ह्यो सगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज सगळ्या पर्यंत पावोवपा खातीर आमी हें सगळें शिकप गरजेचें आशिल्लें, आमकां कळप गरजेचें आशिल्लें. फक्त उपस्थिता पैकी हांव फक्त एकूच म्हणजे जस्ट गव्हर्मेंट जॉबाक आसलेले लोक कितले आहा तितके हात वयर करात. जॉबाक आसलेले लोक कितले आहा गव्हर्मेंट जॉबाक विशेश करून तितूर करून गव्हर्मेंट जॉबाक इंजिनियर्स ओके हात सगळे. तेज्या व्यतिरिक्त इंजिनियर्स कितले आहा तितके हात वयर करात. व्हेरी गुड. म्हणजे गव्हर्मेंट जॉबाक नासलेले इंजिनियर चड आयल्या. ओके, आनी इंजिनियर ना तितके जाण हात वयर करात. इंजिनियर ना आमी आपूण इंजिनियर न्हू ते हात वयर करात. एनी हांव कॉंग्रेच्युलेशन तुमकांय बी, बट एक पॅशन उरता म्हणूनय आयल्या. आमी जशें म्हणटात तुमी इंजिनियर्स लायक अंकूर आमी म्हणटा तशें इंजिनियरींग फिल्डान नासले सुद्दां आमकां पॅशनेट आसा इंजिनियरींग फिल्डाच्या बद्दल. हांवें कित्याक सांगलें तुका सांगता हांव, थोड्या जाणांक जेंकां गव्हर्मेंट जॉब मेळ्ळो पळय न्ही तेंच्यांनी आपली स्क्रीन स्विच ऑफ केली. म्हजो सांगलें पळय न्ही म्हणजे आपले तेंच्यांनी स्विच ऑफ केली. कांय ना आतां पगार मेळटलो सांगला तसो कांय ना. संदीप थंय सायनी मारतलो आपल्या बिलांचेर, कांय चिंता ना. नाल्यार CE मारतलो स्टिफन आमचे आनी दे हॅव स्विच ऑफ. दे आर नॉट जॉयनींग एनी एसोसिएशन, दे आर नॉट डुईंग एनीथींग. पगार काय म्हाजो खंयच वयचो ना आनी पगार म्हाजो कोणूच हाडूंक शकना.
म्हजो इन्क्रिमेंटूय जातलो, म्हाका प्रमोशनूय मेळटलें, हांव चडांत चड सीई पर्यंत पावतलो, म्हाका कितें कळ्ळो जाल्यार म्हाका ना कळ्ळो, कांयच चिंता ना. आसा आमचे कडेन इंजिनियर, ताका हांवें सांगचें पडटा गटर खंयच्यान घे आनी रस्तो खंयच्यान घे तो. हांव खरें तें सांगता तुमकां. तांकां हांवें सांगचें पडटा की बाबा तूं धड बांदता पळय न्ही रे, ती येदीशी बांदा म्हणून, येदी व्हडली धड बांदून तो मरपाचो फोंड बांदूं नाका म्हणून. हांवें इंजिनियर पळयल्या. हांव रुटीनली, बिकॉज बाय द वे म्हणजे कितें जालें, हांव पॉलिटिक्सान येयल्या उपरांत आय डायरेक्टली द वायस चेअरमॅन ऑफ द GSIDC, सो दॅट आय एम व्हेरी क्लोज एसोसिएशन विथ द कन्स्ट्रक्शन्स. म्हणजे त्या खातीर सायटीर वचप, इंजिनियरां वांगडा उलोवप कंटिन्युअसली. म्हणजे म्हाका बारकायेंतले बारीक जरी गजाल सांगली जाल्यार आय नो डॅट, आनी म्हाका भितरले टॅक्निकली कळटा. आनी ती बऱ्याच जाणांक, हांव अशें म्हणना की म्हाका खूब एक्सपर्ट नॉलेज आहा, बट बेजीक नॉलेज तरी हांव सांगूं शकता. तेज्या नंतर म्हणजे गव्हर्मेंट जॉब मेळ्ळा ते स्विच ऑफ जाल्ले आसात. ओके, हें जावचें न्ही. ह्या मायंड सेटांतल्यान तेंच्यांनी भायर येवपाची गरज आसा. जो पर्यंत ह्या मायंड सेटांतल्यान भायर येना, आयुश्यान ग्रो जावंक शकना. पगार मेळोंक शकतलो, पगार तेंचो कोण आडोवचो ना, बट ते ग्रो जावचे ना. बेजिकली जर ग्रो जातले आसत जाल्यार इट इज नॉट दॅट की दॅट इज ओन्ली द लिमिटेशन्स. म्हणून हांवें म्हटलें की सांखळी इंजिनियर्स एसोसिएशन एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी, बरी संद तांकां दिल्या की आमी नवीन कितें तरी शिकपाक शकता, किंवा आमी नवीन लोकां कडेन कॉर्डिनेट करपाक शकता. आमी नॉट ओन्ली इन द गोवा, बट हांव पळयतालो की ते दिसता आमची सगळी टीम ग्लोबली जे आमचे सांखळेंतले भुरगे वेरियस इन दुबय, एब्रॉड, वेगवेगळ्या कंट्रीनी आसा, दे हॅव कनेक्टेड. म्हाका दिसता लायव्ह प्रोग्राम ते कदाचित पळयता आसतले थोडे जाण, की इट इज अ प्रावड मुवमेंट. आपूण सांखळेकार आनी सांखळे इंजिनियरींग एसोसिएशन जाता आसत जाल्यार आपूण दुबयन आसा. माय बेस्ट विशीस फॉर यू. हे सांगपी आमकां भुरगे मेळ्ळे की आपुणूय दुबयन ऑपॉर्च्युनिटी तुमकां कितें आसत जाल्यार सांगूं शकता. अशा बऱ्याच जाणांनी आमकां फाटले फावटी हांवें तेंचे वेबसायट लॉन्चिंगाच्या वेळार जेन्ना हांव मेळ्ळो तांकां, तांच्यांनी अशा पद्दतीचे वेगवेगळ्यो गजाली सांगल्यो. म्हाका दिसता आमी ह्या एसोसिएशनाच्या मार्फत आमकां ऑल दो म्हणजे गव्हर्मेंट हेड्स आंगलेन तुमकां सांगता आसतना ADIचो कन्सेप्ट सांगलो की कितल्या बऱ्या पद्दतीन आमी जे यंग भुरगे आसात तांकां जर यंग एंटरप्रिनर्स जावपाक जाय आसत जाल्यार आमी कशा पद्दतीन आमी हेल्प करपाक शकता, म्हणजे जाका ते करपाक शकतले. डिफरंट GCCI आनी अदर ऑर्गनायजेशन्स म्हणजे ते हँड होल्डिंग जे करपाक जाय पळय न्ही, ते हँड होल्डिंग खूब बऱ्या पद्दतीन तेंय आमी करपाक शकतले. म्हणून हांवें म्हटलें की आपूण ज्या प्रोफेशनान आसा त्याच प्रोफेशनान, त्याच इंजिनियरिंगान आमकां काम करपाक जाय अशें कांय ना. म्हणजे वी कॅन डू अजुनूय बेटर, वेगवेगळ्या हातूंतल्यान करूं येता. फक्त आपल्याक कळपाक जाय म्हणजे वॉट इज द ऑपॉर्च्युनिटी एट प्रेझेंट अवेलेबल इन द स्टेट, किंवा वॉट इज द बिजनेस ऑपॉर्च्युनिटी अवेलेबल इन द एट प्रेझेंट इन द स्टेट. खूब व्हडल्यो बिजनेस ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा पळय न्ही त्यो अवेलेबल आसा. फक्त आमकां घेवपाक कळपाक जाय, आमचो पळोवपाचो दृश्टीकोन जो आसा हो जर आमी वेवस्थीत रित्या केलो आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमी हें सगळें करपाक शकतले. हांव आयच्या ह्या घडीक हांव चड उलोवचो ना, बट एक मुद्दामून म्हाका अशें दिसता की फाटल्या हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी जेन्ना देशांत प्रधानमंत्री जाले तेन्ना तेंच्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर खूब मोठ्या पद्दतीन भर दिलो. आनी हो सगळो भर दिता आसतना म्हणजे ही हॅज कम अप विथ अ डिजिटल सोल्युशन फॉर द डिफरंट थिंग्स. आनी हें डिजिटल सोल्युशन येता आसतना कोणी उल्लेख करूंक ना म्हणून हांव तेजो करता. इज अ PM गतीशक्ती इज अ प्लॅटफॉर्म विच इज न्यू प्लॅटफॉर्म ही हॅज लॉन्च्ड इन द कंट्री, म्हणजे टू मॅप द ईच अँड एवरीथींग ऑन द डिजिटली मॅप करता आसतना तेजो फ्युचरिस्टीक तेजो खूब बऱ्या पद्दतीन म्हणजे रोड, रेल, पोर्ट एंड एअरपोर्ट हाव टू कनेक्ट इन द स्टेट. आनी ते खूब तेजो बरो टॅक्नॉलॉजी वायज आमी कितें यूज करपाक शकता हें करपाक शकले. आमी पळयता की आमच्या स्टेटींत ज्यो वेरियस ऑपॉर्च्युनिटीज आसा म्हणजे नॉट ओन्ली म्हणजे इंजिनियर जालो म्हणजे तूं कितें इंजिनियरिंगूच काम करपाक जाय अशें कांय ना. आमी जेन्ना म्हटलां की इंजिनियर कॅन डू द एनीथींग, म्हणजे त्या खातीर म्हटलां गोंयांत सगळ्यांत व्हडली ऑपॉर्च्युनिटी पयली पासून जी येयली वीच इज द शीप बिल्डींग. आनी आयजूय बी इट इज वन ऑफ द खूब जाणांक खबर ना की गोंय सगळ्यांत ल्हान आसून दर वर्साक सगळ्यांत चड शीप बांदपी देशांत कोण आसत जाल्यार गोंय आसा. हें तुमकां सांगता. विथ प्रायवेट आनी हें मेळोन चड शीप मॅन्युफॅक्चर करपी राज्य गोंय राज्य आसा. हांवें पयरूच हालीं म्हणजे एका जस्ट शीप बिल्डर्स एसोसिएशनाच्या निमित्तान हांव तांकां मेळ्ळो. म्हणजे तुमी विचार करात की इतकें पोटेन्शियल
अशा वेगवेगळ्या शिप बिल्डिंगाच्या माध्यमांतल्यान आसा. म्हणजे अश्यो ज्यो वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसा, देर इज ऑपॉर्च्युनिटीज इन द टुरिजम, फिशरीज, हेल्थ केअर, ओके, टॅक्नॉलॉजी, वेगवेगळ्यो रिन्युएबल एनर्जी आमी पळयता. ह्या हातूंतल्यान परत वॉटर कन्जर्वेशन्स, वेस्ट मॅनेजमेंट, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, इनोवेटीव इंजिनियरींग सोल्युशन्स ह्या वेगवेगळ्या कडेन आमी दिवपाक शकता. द वेस्ट मॅनेजमेंट इज एन इमर्जिंग ब्रांच. बरेच जाण म्हणटा इट इज ओन्ली द रिन्युएबल एनर्जी. ना, वेस्ट मॅनेजमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द न्यू एडवान्स जी आसा, म्हणजे ज्याच्या खातीर खूब आनी इन फ्युचरूय बी म्हणजे कदाचित बाकीच्या थोड्या जाणांक स्कोप कदाचित कमी जायत, बट वेस्ट मॅनेजमेंटाचो स्कोप केन्ना कमी जावचो ना, कारण वेस्ट जनरेट जायतूच रावतलें. त्या खातीर दीस इज अ न्यू ब्रांच वीच इज इमर्जिंग. आमी ते नव्यान सद्या कोर्सूय ताजो सुरवात केल्लो आसा. म्हणून म्हाका दिसता की आमी सातत्यान पळयता अश्यो नवीन गजाली आमी सोदप हें सुरू करपाक जाय. त्या खातीर जे कोण इंट्रस्टेड आसतले अशा पद्दतीचे ताका सपोर्ट करपाक खूब आवडटलो. म्हाका दिसता की ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान आमी अशा पद्दतीत वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो सातत्यान सांखळी इंजिनियरींग एसोसिएशन म्हणून करपाक आमकां शक्य आसा. आनी आमी वेगवेगळी एसोसिएशन जी ऑल गोवा लेवलाचेर इंजिनियरींग हातूंतल्यान म्हणजे जी काम करतात, GCCI, GSA, एसोचेम, लघु उद्योग भारती, गोवा मॅनेजमेंट ऑफ द एसोसिएशन, गोवा टेक्नॉलॉजी एसोसिएशन हांच्या सगळ्यांच्या बरोबर तांकां कॉर्डिनेट करून दिवं येता. जाका जो सपोर्ट जायो तो सपोर्ट हो तांकां दिवं येता. पण म्हाका दिसता अंकूर काणकोणकाराचें भाशण आयकल्या उपरांत म्हाका आनीक व्हडलें भाशण कांय करीन दिसना. कारण अंकूर काणकोणकर तांणी स्वता तुमकां एक्सप्लेन केलें की आपलें करियर आपूण कशें घडोवपाक शकता. म्हणून ताणी म्हटलें आपल्याक आपली स्क्रीन ऑफ आसा, पण आपलें आयकपाक आपल्याक खूब बरें येता. तुमी आयकपा खातीर ताळयो वाजोवच्यो. आमची स्क्रीन ऑफ ना म्हटल्यार आमी ऑफ करता. खुबशे फावटी आमीच ऑफ करता. आनी स्क्रीन ऑफ केल्या उपरांत विजन आनी खंयचें आसतलें. स्क्रीन ऑफ केलें जाल्यार विजन आसचें ना. त्या खातीर ती स्क्रीन ऑन दवरप गरजेचें आसा. त्या खातीर हांव सातत्यात खुबशे फावटी सांगता. स्टिफन आनी संदीप सारके जाणा. बऱ्याच जाणांक सांगता दोळे उगडून पळयल्यार दिसतलें म्हणून. दोळे उगडून पळयल्यारूच दिसतलें, ना जाल्यार दिसचें ना. म्हणजे हांव म्हजे गव्हर्मेंट जॉब ओवरऑल रिव्यू घेता आसतना सांगता की सगळ्या जाणांनी दोळे उगडून पळोवचे म्हणून. ओके, थोडे जाण दोळे धांपून पळयतात थोडे जाण. ओके, त्या खातीर अश्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा पळय न्ही, ह्यो दोळे उगडून सगळ्या जाणांनी पळोवच्यो. गोंयांत म्हाका आतां म्हणजे बसला ते सगळ्या जाणांचे सजेशन्स की हे वेगवेगळे कडेन आमी अशा पद्दतीचे नो डावट दीस वील बी द रोल मॉडल इन फ्युचर. आमी जी सुरवात केल्या त्या खातीर आज तुमी पयल्या उलोवक वो दिवन तुमी सगळे जाण हांगासर आयले. वेगवेगळे ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा पळय न्ही त्यो तुमी राहुल परबा कडेन शेअर करतले. वेगवेगळ्या नवीन भुरग्यांक अशा पद्दतीच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज घेवपा खातीर तुमी मदत करतले. आनी म्हाका दिसता की हांव परत सांगता की सेमी कंडक्टर्साक म्हाका काल एकटो भुरगो मेळ्ळो. ही हॅज डन इन इन इलेक्ट्रॉनिक्स. येयल्या काय कितें तो खबर ना म्हाका. कुडणे हांव मेळटा आसतना मेळ्ळो की इलेक्ट्रॉनीक. हांव सालेलका आत्ताच हाका विचारलें मांगेरीशाक. हांवें हाका स्कोप खंय मेळटलो. तेणी म्हाका सांगलें दोतोर यू हॅव स्टार्टेड वीथ अ न्यू कंपनी वीट इज अ जर्मन ओरिएंटेड रायट. आमी वेर्ना हाल्ली एक जर्मन ओरिएंटेड कंपनीक जागो दिला आनी दे हॅव स्टार्टेड दॅर एस्टाब्लीश. म्हाका म्हणलो ताका थंय धाड की ही तेंच्या कडेन ऑपॉर्च्युनिटी मेळूं शकता. म्हणजे एकदां हांवूच इनॉग्रेशनाक गेलो, बट म्हाज्या तकलेन येवंक ना. मांगेरीशाच्या तकलेन रोखडें आयलें की थंय ताका ऑपॉर्च्युनिटी. हांवें कित्याक म्हटलें दीस इज एन कॉर्डिनेशन. आमी जर एकामेकाक अशा पद्दतीन कॉर्डिनेट केलें जाल्यार खूब कितें जावपाक शकता. कोण खूब वेगवेगळ्या जाग्याचेर पावूं शकता. म्हणून म्हजें म्हणणें अशा पद्दतीची एसोसिएशन्स जी आसा ही सदोदित आमकां मदत करूं शकता. आनी इन लाँग रन आमी हें सगळें कित्याक करता तर आमी शेवटी सगळे जाण करता कित्याक तर एक म्हणजे आमच्यांतले सगळे जाण ग्रो जावचे. आमच्यांतल्या सगळ्या जाणांनी आपलो स्वताचो एंटरप्रिनर्स जावचे आनी स्वताचो बिझनसूय ग्रो करचो. आनी इन लाँग रन जाका विकसीत गोवा विकसीत भारत ही संकल्पना हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीची. अदरवायज सुद्दां म्हणजे आमी जर केलें ना जाल्यार दुसरे कोण तरी येवन करतलो. म्हणून तें आमी करचें, गोंयकारांनी करचें. ही जर भावना दवरून आमी सगळ्यांनी जर काम करपाक लागले आनी आमच्या लोकांक जर आमी प्रमोट करपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता ताचो फायदो खूब मोठ्या प्रमाणांत आमच्या सगळ्या हांकां जावपाक शकता. आनी तो फायदो म्हणजे आमी सगळ्या जाणांनी करून घेवचो अशें म्हाका दिसता. टॅक्नॉलॉजीचो उपयोग कसो बरो करप
वो अंकुरा कडल्यान सगळ्या जाणांनी शिकपाक जाय. कारण टॅक्नॉलॉजीच्या बळाचेरूच आज तो ह्या लेवलाचेर ह्या पोजिशनाचेर पावला. खूब जाणांक म्हणजे खूब जाण अंकुराक आयज फर्स्ट टायम पळयता आसतले, खूब जाण अंकुराक आयज फर्स्ट टायम वळखता आसतले. म्हणजे तेणी जशें सांगलें, हांव ताका कसो वळखता जर तुमी म्हणशात जाल्यार हांवें दोळे उगडून पळयल्लो ताका. फक्त म्हाका एक बातमी वाचली हांवें पेपरान की एखादो ब्लायंड भुरगो ही हॅज टॉप इन युनिवर्सिटी एट अ ग्रॅज्युएट लेवल. हांव स्पिकर आसतना 2017 हांवें म्हाज्या स्टाफाक सांगलें की ह्या भुरग्याक आफोवन घे, वील फेलिसिटेट हीम म्हणून. आनी ताका म्हाज्या चेंबरान फर्स्ट टायम हांवें फेलिसिटेट केलो. आनी तेन्नाच्या उपरांत म्हणजे खूब परत परत म्हाका 2-3दा ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी ताका फेलिसिटेट करपाचें. ओके, हें सगळ्या जाणांनी हांवें इतक्याच खातीर सांगलें की सगळ्याच जाणांनी अशा पद्दतीचे, इट इज नॉट ओन्ली बींग मी एज अ पॉलिटिशियन अशें म्हणून न्ही, तर सो मेनी एसोसिएशन, सो मेनी, आमी जर सगळ्या जाणांनी ह्यो गजाली केल्यो न्ही जाल्यार अशे अंकूर गोंयांत आनिकूय खूब जाण आसतले. तेच अशा पद्दतीत फुडें येवपा खातीर फाटीं उरचे ना. आमी तांकां सपोर्ट दिवपाची गरज आसा. आनी आमी सगळ्या जाणांनी जर सपोर्ट दिलो आसत जाल्यार आमी विकसीत गोंय घडोवपा खातीर आमी फाटीं उरचे ना. ताजीच अपेक्षा तुमच्या सगळ्यां कडल्यान आसा. आसतली काय ना? हय जाल्यार म्हज्या बरोबर नेटान एकदां परत भारत माता की वंदे. खूब खूब धन्यवाद. देव बरें करूं.